गूगल मॅप ॲप आतां फकत नॅविगेशन ॲप उरोंक ना, आयज ते ट्रीप प्लॅन करपाक, नवीन जागे सोदपाक, आउटिंग प्लॅनिंग रितीन प्लॅन करपाक मदत करता. कशें जाणून घेवपाक फुडें आयका. गूगल मॅप लिस्ट ॲप फीचर हें आनी कितें आयका. गूगल मॅप्स लिस्टान लोकेशन सेव करून कस्टम कलेक्शनान घालपा मेळटा. त्या लोकेशन कलेक्शनाक तुमी जाय त्या नांवान सेव करपा शकता, जशें वीकेंड रायड, कॅफे डेट, बेस्ट स्ट्रीट फूड अशें जायत्या नांवांनी गट करून वर्गीकरण करपा शकतात. जतन केल्लीं ठिकाणां मॅपार चिन्नाच्या रुपांत दिसतलीं, जेका लागून ते नेमके खंय आसा हें पळयताच कळटलें. रूट प्लॅनिंगान हें भोव उपेगी. टॅग्स कॅटेगरीज घालून जेवणा ठिकाण, लॉज, सायट सीइंग पॉयंट ऑर्गनायज्ड मॅनरान सेपरेट करपा शकतात. हेका लागून अर्द्या वाटेक जेवणाचें खावपाचें ठिकाण गाडी चलयतना पळोवपाची गरज ना. गूगल मॅप लिस्ट कशी तयार करतले आयका. न्यू वर्जनच्या गूगल मॅपान यू म्हूण टॅब आसतलो. थंय वचपाचें, मागीर न्यू लिस्ट किंवा क्रिएट लिस्ट टॅप करा. लिस्टाक नांव दिया आनी जायती इमोजी निवडा. जायती प्लेस सोदा आनी सेव करा आनी तुमी केल्ल्या लिस्टान जोडा. अशा तरेन तुमी ट्रिप्स, रेस्टॉरंट किंवा भविष्यात वयपाच्या जाग्यांची लिस्ट तयार करून केन्नाय पळोवंक शकतात. तुम्ही पळयतात GNH.